कणंक घालून चण्या उसली कशी करची म्हणून पळया. ह्या रेसिपी त्यांच्यानंक पावता. काल कप चणो दव हेगलेत ब्राऊन हेगलेत 1-2 कप उदक घालून 6 गंटो तिंबोका. तिंबेलेल चणो आणि 2 कप उदक घालून कुकर अंतू मीडियम फ्लेम अंतू 5 दुकून 6 बिगिल काढका. वग्गी सिचका जाल्यारी थोडेची सोडा पिठी घालयता. दोन्ही साहन कणंग साली काणू चौक शिंदून घेवच्या. शिंदलेल कणंग केदनाय उदकान घालका नाजाल्यार वग्गी काळी जाता. एक कायलींतू थोडे तेल, 1 टीस्पून सासम, 1 तरणी मिरसांगी तिखसाणीक, 1 ब्याडगी मिरसांगी, 1 पकली करपेवू आणि चिमटी हिंगा पिठी मिक्स करून शिंदिलेल कणंग आणि सिजेल चण घालून रुचीक थोडे मीठ घालून सम मिक्स करचे. बावडी दंकून 5 मिनिट सन्न उज्जेरी सिजोया. ऑलमोस्ट जायता येताना थोडेची सोयी हंगा कणंग पळय ते पेस्कतीन तशी खोंबेरली भितर वता. लायक सिदला म्हणल्याक थोडेची गोड हे ऑप्शनल. बसपशी जावन मस्त उद्दा दवरल्यारी लायक जाता. जावक जाल्यारी चिकन ड्राय करी येता. पोवा चटणी ओटू लायक जाता. हांव हांका हिंगा पोवा चटणी केलेले त्या रेसिपी हांव नेक्स्ट व्हिडिओन दाखयता. मूग आनी बटाणे घालून उसली करीत लायक जाता. विंगड पोवा चटणी रेसिपीज हांव कमेंटान दिला पळयंती. आमची वसरीक सब्सक्राइब करेंती. व्हिडिओ इष्ट जाल्यार लायक करून शेअर करेंती. थँक्यू. बाय. टेक केअर.